विश्व कोंकणी वाहिनीच्या सगळ्या प्रेक्षकांक माई मोगाळेचो नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्रांत अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाचें वातावरण आसा आनी हांगा ह्या साहित्य संमेलनांत वांटो घेवपा खातीर गोंय, महाराष्ट्र, केरळ आनीक मंगळूर आनी कर्नाटकांतले इतर जाग्यांतल्यान जायते कोंकणींतले नामादीक लेखक, साहित्यकार, शिक्षक आनी कोंकणी विद्यार्थी हांगा पाविल्ले आसात. हांगा येयल्ल्या साहित्यकारां मदें कोंकणींतलो ज्येश्ठ आनी श्रेश्ठ कोंकणी कवी, कथाकार, कादंबरीकार, नाटककार, कोंकणी चळवळीचो फुडारी, भुमनिस्त पुंडलीक नारायण नायक आज हांगा पाविल्ले आसात. पुंडलीक बाब कोंकणींतलो एक अष्टताशी व्यक्तित्वाचो धनी. ते साहित्यकार मात्र न्ही, कोंकणी भाशेंतले एक अग्रगण्य व्यक्तित्व. कोंकणी साहित्यिकांक प्रोत्साहन दिवपाक मात्र न्ही, उमेद वाडोवपाक मात्र न्ही, कोंकणी भाशेच्या अभिवृद्धी खातीर, वाडावळे खातीर तांणी वैयक्तीक नदरेन आनी वेगवेगळ्या संस्थांचे फुडारपण घेवन अतिमहत्वाचें काम केल्लें आसा. ते गोवा कोंकणी अकॅडमीचे 2 फावटी अध्यक्ष आशिल्ले, भांगारभूंय दैनिकाचे ते संपादक आशिल्ले, अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे ते अध्यक्ष आशिल्ले आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणून सांगेन जाल्यार 1984 to 1987 ह्या काळमानांत गोंयांत कोंकणीक गोंयची राजभास करची म्हणून जें एक ऐतिहासीक संघर्श जालो, चळवळ जाली, ताचें तांणी फुडारपण घेतलें आनीक तांच्या सारकेल्या म्हालगड्यांच्या कामाक लागून आज गोंयांत ती कोंकणी राजभास जावन आसा. आनी त्या चळवळीच्या फळान गोंय एक घटक राज्य जावपाक लागलें. गोंय घटक राज्य जाल्लें आनीक कोंकणी भारताच्या संविधानांत 8वे वळेरेंत एक मानाचे सुवात घेवन बसल्या. पुंडलीक बाब म्हाका दिसता 1952 52 वर्सांत फोंड्या तालुकांत जल्माक येयल्ले आनीक मागीर तांणी म्हाका दिसता 19व्या वर्सा साकूनच कोंकणीचे मळार तांणी पावल दवरलें आनी त्या उपरांत तांणी कोंकणीक दिल्लें योगदान साहित्यीक आनीक नाटकाच्या मळार तांणी केल्लें काम आमचे दोळे दिपकावपी जावन आसात. तांगेले म्हाका दिसता 60 वयर नाटकां, एकांकी तशेंची 3 अंकी नाटकां, अति महत्वाचीं आनीक अति वयल्या पावंड्यांची नाटकां तांचे हातांतल्यान भायर सरिल्लीं आसात. तांगेले अच्छेव ही कादंबरी कोंकणी कादंबरीच्या क्षेत्रांत खूब महत्वाची एक कादंबरी जावन आसा, अति महत्वाची कादंबरी. शिवराम कारंत, M.T. वासुदेव नायर अशी भारतीयेतर भासांतले श्रेश्ठ कादंबरीकारांचे तुलिकेंतल्यान येयले कादंबरीच्या
पावंड्याची कादंबरी आच्छेव. तशेंची तांणी कवितेच्या क्षेत्रांतूय प्रगतीपूर्ण जावन आशिल्ल्यो कवजा उजवाडा हाडिल्ले आसात. अशी कथा, कविता, कादंबरी, नाटक ह्या सगळ्या क्षेत्रांनी तांचें योगदान म्हूण सांगीत जाल्यार खूब महत्वाचें. खास करून नाटकाच्या क्षेत्रांत तांगेलें योगदान म्हाका दिसता आनी खंयचेय व्यक्ती कडेन आमी कोंकणींतले आनी खंयचेय साहित्यकारा कडेन नाटका कडेन आमी करूंक जावचें ना, तितलें व्हडलें तांचें योगदान आसा. तांगेले मर्णकटो ह्या नभोवन नाट्या खातीर तांकां भारतांतल्या म्हाका दिसता एक 22-23 भासां पैकी प्रथम स्थान मेळिल्लें, प्रथम पुरस्कार मेळिल्लो, पयलो पुरस्कार मेळिल्लो. तशेंच श्री विचित्राची जात्रा ह्या नभोवन नाट्याकय तांकां आकाशवाणीच्या त्या नाट्य सर्तींत तांकां पयलो पुरस्कार मेळ्ळो. आनी ते नाटकाच्यो हिंदी अणकार जेन्ना ऑस्ट्रेलियांत सादर जाल्लो ताकाय इंटरनॅशनल लेवलार तांकां पॅटरसन पुरस्कार फावो जाल्लो. तांकां केंद्र ललित कला संगीत नाटक अकादेमीच्यो तांकां फेलोशीप मेळिल्लो आसा. तशेंच केंद्र साहित्य अकादेमीच्यो तांकां पुरस्कार मेळिल्लो आसा. तांणी बरयल्ल्या नाटकांक गोंयच्या कला अकादेमीच्या नाट्य सर्तींत कितले तरी नाटकांक तांकां परत परत तांचे रचने खातीर पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. अशें कोंकणीच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी साहित्यीक, सामाजीक आनीक भाशीक क्षेत्रांनी तांगेलें योगदान तुळनेचे भायर आसा अशें सांगूंक आमकां कांय दुबाव ना. आमचें भाग्य म्हणूंक जाय आज पुंडलीक बाब तुमचे कडेन संवाद करचे खातीर आज हांगा पाविल्ले आसात. संवाद म्हणचे परस म्हाका दिसता तांगेले एक कोंकणी क्षेत्रांतले एक खोलायेच्यो आनी एक्सटेन्सिजांचो खूब विस्ताराच्यो एक अणभव आतां ते तुमच्या मुखारी अभिव्यक्त करताले. पुंडलीक बाब, तुमकां ह्या कार्यक्रमाक विश्व कोंकणी केंद्राचे तर्फेन आनी आमगेले मंगळूरचे सगळ्या कोंकणी मोग्यांचे तर्फेन नमस्कार. नमस्कार. तशेंच हांव तुमचे कडेन आतां विनंती करता, तुमगेले अति विपूल ज्ञान आशिल्ले, तुमगेले साहित्यीक आनीक चळवळीचे फुडारी म्हणून आनीक एक पत्रकार म्हणून एक नाटककार म्हणून तुमगेले अति विपूल ज्ञान आशिल्ले अणभव आमगेले वीक्षकां खातीर, प्रेक्षकां खातीर तुमी तांकां सांगचे अशी तुमचे कडेन विनंती करता. 1952 म्हजो जल्म गोंयच्या एका खेड्यांत वळवय सारकेल्या गांवांत. म्हजें भुरगेपण खूब समृद्धतायेन गेलें अशें हांव मानतां. गरिबी आशिल्ली, जेवपाचें हाल जाताले, पूण पोट रितें उरनाशिल्लें. घरा जेवण नासलें जाल्यार भायर आंबे पणस आसताले, तातूंतल्यान चलतालें. म्हजें भुरगेपण शाळे परस गांवच्या परिसरांत गेलें. दोंगराचेर, शेतां पोटांनी, दर्या देगेर, दर्यांत पेंवतना गेलें. लक्ष्मणराव सरदेसाय मानेस्त आमचे मराठी बरोवपी तेन्नाचे, ताणें एके कडेन बरयल्लें की आपूण दुर्भाग्य मनीस, कित्याक गांवांत आपलो जल्म जालो, सावयवेऱ्या सारकेल्या गांवांत. पूण जल्म अशा एका कुटुंबान जालो की जे भाटकार कुटुंब आशिल्लें आनी वाड्यावयले परिसरांतले कोळवाड्याचे शेतकारांचे भुरगे हांगा थंय शेतान नाचताले, खेळटाले, दर्यांत पेंवताले, झाडार चडटाले, देंवताले. ह्यो सगळ्यो गजाली म्हाकाय करीन दिसताल्यो आपल्याक, पूण आपल्याक त्यो केन्ना करपाक मेळ्ळ्यो ना, कारण कुटुंबाची बंधनां आसतालीं. हें जेन्ना हांवें वाचलें तेन्ना हांवें म्हळें हांव लक्ष्मणरावा परस कितलोसो भाग्यवान, कारण ह्यो सगळ्यो गजाली म्हाका मेळ्ळ्या. आनी तशे तरेन म्हजें भुरगेपण समृद्धतायेन गेलें अशें हांव मानतां. गरिबी सगळ्याकूच आशिल्ली, ती भाटकाराकूय आशिल्ली, शेतकारांक आशिल्ली तशी भाटकारांकूय आशिल्ली.
पूण अनुभव जे आसात ते खूब मजेचीर बरे तरेन मेळ्ळे. शिक्षण आमकां तितलें लाभलें ना, कारण गांवांत तेन्ना शिक्षणाची वेवस्थाच नाशिल्ली. पूण म्हजो आजो बापूय थोडोसो दुरदर्शिचो आशिल्लो. तेद्या वेळार भटा ब्राह्मणाचे भुरगे शिकताले म्हळ्यार हे तांचे पालक खंयच्यान तरी सावंतवाडीच्यान मास्तर हाडटाले, एक दवरताले आनी तातूंतल्यान त्या भुरग्यांचें शिक्षण जातालें. म्हज्या बापायन असोच एक मास्तर हाडलो, भोवतेक कारवारचो आसूंक जाय तो. पूण तो मास्तर एकचित्त नाशिल्लो, स्थिर नाशिल्लो. क्लासीन योग्य वेळार तो सदांच येतालो तशें ना. चड करून आमकां सुटीच आसताली. कोण तरी सकाळचो आमी सकाळीं वचून बसताले देवळांत आनी कोण तरी सांगतालो, आरे बसल्या कित्याक, मास्तर येवचो ना. कित्याक येवचो ना? मास्तर फोंड्यां गेल्लो, थंय बांगडे पाटे मेळ्ळे ताका, ते सवाय मेळ्ळे ते घेवन तो बाजारांत बसला. बांगडे सोंपून विकून तो तुमकां शिकोवपाक येता, तो पर्यंत तुमी घरा चला. मागीर केन्ना तरी असोच मॅसेज येतालो की मास्तर फुलां घेवन आयला आनी तो थंय बाजारांत बसला, तुमकां सुटी. अशे तरेन सगळे सुटयेचे दीस वचून आमचें शिक्षण जालें. पूण मास्तर मातसो जागृतूय आशिल्लो. चीनान जेन्ना आक्रमण केलें भारताचेर तेन्ना सगळ्याक निशेधाचो सूर भायर सरलो. आमी मिरवणूक काडली, मास्तरान मुखार मिरवणूक काडली, चौ एनलाय मुर्दाबाद, चौ एनलाय मुर्दाबाद. चौ एनलाय चीनाचो पंतप्रधान. तो मुर्दाबाद अशें म्हणत आमी गांवांतल्यान मिरवणूक काडली. लोक विचारताले, कोण चौ एनलाय म्हळ्यार कितें? आमी सांगताले, मास्तर फाटल्यान येता ताका विचार. अशें हें भुरगेपण मजेशीरूय आशिल्लें. तुमी गोरवां बी चरोवपाक वताले अशें आयकलें. हां, गोरवां चरोवपाक वताले. हय. खरें म्हळ्यार म्हजें शिक्षण गोरवांनी जालें. गोरवांच्या फाटल्यान राखपाक वतालो. 20-25 घरांत गोरवां आसतालीं. आमी शेतकाराचें व्हडलें कुटुंब. गोरवांच्यो सगळ्यो गजाली म्हाका कळटाल्यो. आनी तेन्नाच मागीर निसर्गाचेर कितें तरी बरें दिसतालें, पळयन दिसतालें. कोणूय विचारता, पयली कविता खंयची तुजी काय म्हणून. मागीर हांव याद करून म्हणटा, तीच आसतली. कुळागरां वाडली माडी, चड कित्याक घेता धोल. कुळागरां वाडली माडी, चड कित्याक घेता धोल. सांबाळपाय वचत तोल, कुळागराचें वचत मोल. ही कविता जेन्ना छापून आयली राष्ट्रमताचेर तेन्ना रवी पंडीत धांवून आयलो. इतली सुंदर कविता तुवें बरयल्या काय म्हणून. मग कविता म्हणून बरोवनाशिल्लें, सहज तोंडांतल्यान उतरां आयली ती बरयल्ली अशें करून. तुमी म्हजें शिक्षण पुस्तकां 11वी मेरेन मराठी माध्यमांतल्यान जालें. त्या निमतान पुस्तकां मेळटालीं, खूब मास्तर हाडून दवरतालो ग्रंथालयांत आनी त्यो सगळ्यो कादंबऱ्यो मराठींतल्यान वाचून काडटाले. एक दीस मास्तरान सांगलें, तूं आतां येन्ना लायब्ररींत येवं नाका हांगा, कित्याक तुवें वाचिल्लीं सगळीं पुस्तकां सोंपलीं. नवीं हाडटा तेन्ना तुका सांगून धाडटा. वाचनाची एक गोडी लागली, तातूंत मराठी साहित्य लागींचें दिसपाक लागलें. एक दीस वाचता वाचता एक लेसन आशिल्लो, पाठ, पोळा म्हणून. पोळा म्हळ्यार गोरवांचो पाडवो. हांव तर गोरवांकार, राखणो गोरवांचो. हांवें तो इंट्रस्टान वाचलो आनी रडलो. हो पाडवो म्हजो न्हय, कारण तो खंयच्या तरी लेखकान मराठी बरयल्लो आनी तो सगळो महाराष्ट्रांतलें वातावरण आशिल्लें. हांवें पाडवो बरयला, गोरवांचो पाडवो हांवें पळयला, हांवें मनयला, जाल्यार म्हजो पाडवो खंय? आनी मागीर कालांतरान लक्षांत आयलें, म्हजो पाडवो हांवेंच बरोवपाक जाय. आनी अशे तरेन साहित्याचें बी पडलें. कांय गजाली आपणेच बरोवपाच्यो आसता. आपल्याक जें कितें भावता, आपलें विश्व, आपलें सुख दुख्ख सांगतलो जाल्यार आपणें तें बरोवपाक जाय. अशे तरेन लेखक जालो. पयलो कवितेंतल्यान कोणूय प्रगट जाता, सर्वसादारण लेखक, तसो हांवूय कवितेंतल्यान प्रगट जालो.
त्या कविता संग्रहाक नांव गा आमी राखणें दिलें. मागीर म्हाका दिसलें एक कविता ज्यो आसा त्यो म्हाका सांगपाक कमी पडटा म्हणून व्हडलो स्पेस जाय. मागीर काणयेच्या स्वरुपांत हांव काणयो बरोवपाक लागलो, जाका लवकता म्हणटात तश्यो. मागीर प्रश्न आयलो हिरो कोण म्हज्या कादंबरीचे वा कथेचे. तातूंत म्हाका मराठी लेखकाची नांवां याद जालीं. व्यंकटेश माडगूळकर, खरात हांचे कादंबरींतली वा कथेंतली पात्रां जीं आसा तीं गरीब, दळिद्री, चोर, फटींग सगळे. हांव म्हळें हे हिरो जर जावं येता हाजे कथेचे कादंबरीचे जाल्यार हे सगळे म्हज्या गांवांत आसा, म्हज्या शेजारा आसा. मानाय, कामेरी, चोर, फटींग गरिबींतल्यान वेंचून काडिल्ले. हांवें हांकां म्हज्या कथेचे नायक केले, कादंबरीचे नायक केले. आनी मागीर नामनेचे लेखक म्हणपाक लागले अरे वा आमकां कळना त्यो गजाली सांगपाक आयला म्हणून. गांव आमी राखणें हें तुमचें पयलें पुस्तक, कविता संग्रह तुमचो पयलें पुस्तक. पयलो कविता संग्रह पूण पयलें पुस्तक रान सुंदरी. रान सुंदरी, ओके हें बाल साहित्याचें पुस्तक, जाका स्टेट अवॉर्ड मेळिल्लो कला अकादमीचो. ओके. मागीर तें स्टेजीरूय नाटक म्हणून प्रदर्शीत जालें. म्हजो मुख्य विशय आशिल्लो मिनाचो, मँगनीज. वय कारण हे म्हज्या परिसरांत म्हणजे वळवय, पलतडी न्हंये मांडवीच्या पलतडी मायणी आनी थंय हे सगळे मँगनीज आसा. मिनाचो वेवसाय थंय सगळो चलतालो. म्हजे लोक थंय कामाक वताले. ताचो परिणाम शेताचेर जातालो. शेतांक ऊस पडटालीं. लोकांक कामगारांक टीबी सारकिल्ले रोग जाताले. हें सगळें वातावरण म्हज्या शेजाराक घडटालें. तें पळोवन हांवें अच्छेव तो विचार घेतलो. अच्छेव 1977 इतले बेगीन म्हाका ती बरोवपाची नाशिल्ली. पूण रवींद्र बाब केळेकार फाटीक लागलो, कादंबरी बरयतलो काय ना. हांवें म्हणलें बरोवपाची आसा म्हाका, पूण ती येना न्ही. तर कोंकणीन येन्ना बीन कशें कांय ना. कोंकणीन रोखड्या सगळें जावपाक जाय. आनी हांव कादंबरी बरोवपाक घेतली आनी ती बरोवन जाली. ही कादंबरी बरयतना तो तपशील एकठांय करतालो. मिनाचे खणीर भोंवतालो म्हज्या फ्रेंडा बरोबर. तेदे वेळार एक विशय मेळ्ळो म्हाका आनी ताचेर हांवें खणखणमती नांवाचें पयलें नाटक बरयलें, जें म्हजें पयलें नाटक मिनाचे खणीचेर बरयल्लें अशें. सादारण विशय असो की एक उद्योगीक ज्या वेळार कितें गजाल घडटा, नवो उद्योग येता, तातूंत बऱ्योचश्यो गजाली गेल्ल्यो आसता. हांव अशें म्हणटा एक व्हडली रास जर आसा मिनाची बा कसली फातरांची, जाल्यार तुमी समजुपाक जाय खंय तरी व्हडलो फोंड पडला आनी त्या फोंडाची रास. मिनाचे बाबतींत गोंयच्या म्हजो विचार तसो आशिल्लो की जिविताक व्हडलो फोंड पडला आनी पयशांची रास वयर आयिल्ली तुमकां दिश्टी पडटा. अशें तरेन बरयल्या उपरांत ते कादंबरीचें खूब बरे तरेन स्वागत जालें. आनी मागीर हांव वेगळ्या विशया कडेन गेलो की कांय गजाली नाटकाच्या प्रभावान बरे तरेन सांगूं येता. आनी नाटकाची देण आमकां भुरगेपणा गांवांत मेळटाली. म्हज्या गांवांत काल्या जात्रेची एका वर्साक सादारण 25-30 नाटकां जाता. म्हणजे मातशें कितें पळयलें तुजे तकलेन गेलें जाल्यार तूं नाटककार जावपाक जाय. पूण तो प्रभाव नाटकां बरोवपाक लागतकूच, नाटककार जातकूच मागीर हांवें नाटकाचो विशय म्हणून अभ्यास पयलो अभ्यास करूं ना. पयलें नाटक बरयत रावलो, करीत रावलो. मागीर कोंकणी चळवळींत पडल्या उपरांत अशें दिसलें की कांय विशय नाटकांतल्यान प्रभावीपणान मांडूं येता. आनी त्या खातीर मागीर नाटकाचो विशय वेंचून काडलो. कोणूय विचारता तुजो आवडटो साहित्य प्रकार खंयचो काय म्हणून. कविता, कथा, कादंबरी. साहित्य क्षेत्र म्हजें आवडटें. साहित्याचें क्षेत्र म्हजें आवडटें. म्हाका जेन्ना एक थीम येवजता, एक विशय येवजता, तेद्या वेळार हांव तो टेस्ट करतां. हेजी कविता जातली, कथा जातली, कादंबरी जातली, नाटक जातलें काय सिनेमा जातलो. ह्या सगळ्या प्रकारान हांव तो तितून पळयता आनी प्राधान्य क्रमान कथा, कविता, कथा, कादंबरी, नाटक अशे तरेन बरयत वता.
हांव म्हाका लेखक फक्त लेखक मानिना, हांव म्हाका साहित्यीक मानता. साहित्याचे सगळे प्रकार म्हाका अवगत आसूंक जाय, नाल्यार हांवें ताचो अभ्यास करपाक जाय. हांव फक्त कविता करपी कवी न्ही वा कथा बरोवपी कथाकार न्ही, हांव साहित्यीक, स्वता साहित्यीक मानता हांव म्हाका. अशें करतना मागीर कथेच्या रुपान मागीर हांव कादंबरी कडेन पावलो. कादंबरी म्हणटाना पयलीं नवलिका जाका आमी म्हणटा, कादंबरिका, नवलिका, त्यो बरयल्यो. वसंतोत्सव आनी दायज सारक्यो, बांबर सारकी, गुणाजी सारकी, ह्यो ल्हान लघु कादंबऱ्यो कश्यो, त्योय सक्सेसफूल जाल्यो. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे नाटका कडेन वळप. आमी अशे तरेन पळयलें की गोंयांत नाटकां इतलीं भरगच्च जाता की महाराष्ट्र सुद्दां म्हणटा की महाराष्ट्र गायता तो गोंयच्या ताळ्यान गायता म्हणून. इतलें गोंयकारांक म्हत्व. पूण गोंयकारांचें स्वताचें नाटक ना. महाराष्ट्रांतलें नाटक हाडप, तें करप आनी तें आपलें अशें म्हणून सांगप, आमकां ही गजाल बरोबर दिसली ना. दुसरे भाशेन स्वताचें तांचें जर नाटक आसा जाल्यार आमचे भाशेन कित्याक ना. आनी मागीर आमच्या लक्षांत आयलें की गोंयकारांनी आपल्या नाटका विशीं चिंतूंकूच ना. दुसऱ्याची आयती मेळटली ती करपाचें आनी आपलें म्हणून तें मेळोवपाचें. मराठी कोंकणीच्या संदर्भांत अशेंच जालें. आपलें म्हणून स्वताचें कांय सांगपूच ना. हांवें ठरयलें आपलें म्हणून स्वताचें सांगपाची गरज आसा. आनी सादारण 1975 आमी नाटकाक हात घातलो. तेंच खणखण माती रक्त खेळ राखण ही नाटकां मागीर सलग हांव बरयत गेलो. आनी मागीर एक चमत्कार घडिल्ले भशेन आमकां दिसलें, लोकांक आवडटा आनी लोक भुकेला. म्हणजे म्हज्या गांवांत, ह्या गांवांत कोंकणी नाटक आसा आनी दुसऱ्या गांवांत मराठी नाटक आसा, जाल्यार लोक खंयच्या नाटकाक वतले? कोंकणी नाटकाक वचपाक 3 किलोमिटर चलचें पडटा आनी मराठी नाटकाक 1 किलोमिटरान पावता. तरी सुद्दां लोक 3 किलोमिटर चलून कोंकणी नाटक पळयता. म्हणजे लोकांक आपणालें प्रतिबिंब पळोवपाक आवडटा. नाटक ही प्रतिकृती मनशाच्या जिविताची. अशें जर आसा जाल्यार मागीर आमकां म्हळें आमचे कितलेशेच विशय आसा. कोंकणी नाटक म्हणटना लोकांनी विचारलें, कोंकणी नाटक म्हणजे कितें आसतलें? मराठी डायलॉगाच्या जाग्यार कोंकणी डायलॉग संवाद आसतले न्ही? हांवें म्हळें ना, संवाद तर कोंकणी आसतलेच, पूण जिवीत कोंकणी आसतलें. व्यक्तिरेखा ज्यो आसात त्यो कोंकणी आसतल्यो. इतलेंच न्हय, संगीत सुद्दां कोंकणी आसतलें. आनी पूर्णानंद च्यारीन तातूंत संशोधन करून कोंकणी संगिताचो विचार केलो. अशें तरेन कोंकणी नाटक आमी स्वयंभू उबें केलें. हें सगळें जाल्या उपरांत कोंकणीक अवॉर्ड मेळपाक लागले, प्रायजां मेळपाक लागलीं खंय खंय. तेदे भायर रविंद्रबाब म्हणपाक लागलो, केळेकार प्रायजां मेळटा मरे, घेयात, सुसेगाद घेयात, मिरयात, भाशे खातीर कांय करूं नाका. पूण तुका अजापाची गजाल. हांवें भाशे खातीर आनी कितें करपाचें? भाशे खातीर नाटकां बरोवपाचीं आसता न्ही भाशेन. कादंबऱ्यो, कथा, कविता बरोवपाच्यो, त्यो आमी बरयता. रविंद्र केळेकार म्हणलो ताचे शिवाय भाशेचे आनी कांय डिमांड आसतात, ते पूर्ण करपाचे आसा. आनी तेदे वेळार एक गजाल घडली. फ्रांसाक एक डेलिगेशन गेलें भारतीय कवींचें. तातूंत आमचो कोंकणी कवी आशिल्लो डॉ. मनोहरराय सरदेसाय. फ्रांसाक जेन्ना कवी संमेलन जालें, कविता वाचपाचो प्रसंग आयलो, तेन्ना सगळ्या कन्नड, मराठी कवींनी आपल्यो कविता वाचल्यो. मनोहरराय जेन्ना उबो रावलो कोंकणी कविता वाचपाक, तेन्ना भारतीय राजदूत जो आशिल्लो अधिकारी, ताणें ऑब्जेक्शन घेतलें. ताणें म्हळें, तूं कोंकणी कविता वाचपाक शकना. मनोहररायन विचारलें, कित्याक? तुगेली कोंकणी 8व्या शेड्युलान पाविल्ली ना. तेदे वेळार आमच्या लक्षांत आयलें 8वें शेड्यूल म्हणून एक कितें तरी आसा आनी तातूंत बसपी लोक वेगळे आसा आनी आमी तातूंत बसूंक शकना. मागीर रविंद्र बाबा कडल्यान डिटेल समजून घेतलें. 8वें शेड्यूल म्हळ्यार कितें, कोंकणी. रविंद्र बाबान बऱ्योचश्यो गजाली सांगल्यो. आनी तेदे वेळार आमच्या लक्षांत आयलें, कोंकणी म्हणून जो नाचता ते कोंकणीक राज्य भाशेची सुवात पयली मेळपाची गरज आसा. भाशा तुमकां सन्मान दिता तसो भाशेकूय तुमी सन्मान दिवपाक जाय, भाशेकूय तुमी रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. आनी ते नदरेन आमी ठरयलें पॅन कार्ड एक दवर. आतां पॅन कार्ड एक दवरपाचें
आणि कोंकणी राज्यभाशेच्या स्थानाचेर बसयल्या बगर परत पेन हातान घेवपाचें ना. आनी हे चळवळीक बरो रंग आयलो, सगळे स्वाभिमानान पेटले. केपीए नांवाचो मुवमेंट आमी सुरू केलो, कोंकणी राज्यभाशा चळवळ. दिल्लीक जेन्ना डेलिगेशन गेलें आमचें म्हज्या नेतृत्वा खाला, तेन्ना कांय लोकांनी थंय पत्रकारांनी बीन आमकां विचारलें, तुमकां 8 शेड्यूल कित्याक जाय? हांवें म्हळें आमचो हिशोब घुसपला हय. ही इंडियन करन्सी जी आसा, ही करन्सीचेर सगळ्या भाशांनी बरयल्लें आसा. 1 रुपये, 10 रुपयांनी, तातूंत कोंकणी ना म्हणटा म्हाका हिशोब कळना तुमचो. हांव जर ह्या देशाचो नागरीक आसत जाल्यार म्हजे भाशेन ते करन्सीचेर बरयल्लें आसूंक जाय. हो मुद्दो आमी लावन घेतलो. त्या खातीर 8 शेड्युलाची गरज आसा. 8 शेड्युलान कोंकणी पावपाक जाय. खर आंदोलन जालें, आमचे 6 लोक मेले त्या आंदोलनांत. पूण अशें एक आंदोलन जालें की दर एका गोंयकाराक राज्यभाशा म्हणजे कितें तें समजलें. तो पर्यंत खबरूच नाशिल्लें राज्यभाशा म्हणजे कितें. एक आपली भाशा आसता, ते भाशेन वेव्हार करपाचें इतलेंच खबर आशिल्लें. लेखकान सुद्दां कितें तरी करपाचें आसता, भाशे खातीर ताचें काम आसता. भाशा ताका उच्च पदार पावयता, त्या बरोबर ते भाशेकूय ताणें उच्च पदाचेर पावोवपाची गरज आसता. ह्यो बऱ्योचश्यो गजाली आमी राज्यभाशेच्या संदर्भांत शिकले. 555 दीस आमचे संघर्श चल्लो. ह्या 555 दिसान आमी कितें खाताले, कशें जेवताले म्हाका याद जायना. पूण खूब आनंद जाता. एक विचार असो आसा की काळ तुमच्या मुखार कांय गजाली उक्त्यो करता. काळ आरशा भशेन एक वस्त अशी उखलतान दिता आनी तुका सांगता, तुका जिखून पळय. जिखना जाल्यार ती सकयल पडून फुट्टली आनी परत तुज्या हाताक लागपाची ना. अश्यो गजाली काळान आमच्या मुखार दवरलेल्यो. गोंयचें स्वातंत्र्य तें करतलो, जिखतलो काय ना, काय सोडून दितलो, असोच पुर्तुगेजाच्या काळान रावतलो. तसोच राज्यभाशेचो प्रश्न आशिल्लो. काळान तो आमच्या मुखार उडयल्लो. तो जिखना जाल्यार जमनीर पडून फुट्टलो आशिल्लो. आयज राज्यभाशा करप तितलें सोंपें न्ही, त्या वेळार आशिल्लो. तो काळ तुमच्या फावरात आशिल्लो. अश्यो कांय गजाली घेवन धरल्यो. आनी भाशे खातीर वावरप हें साहित्यिकाचेंच काम आसता, तें दुसऱ्या कोणाचें न्ही. ही गजाल आमी दाखोवन दिली संवसाराक. हिब्रू भाशा मानाचेर पावली. हिब्रू भाशे फाट कोंकणीचें उदाहरण दितात की संवसारांत एक भाशा गेली. रवींद्र बाबाक जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळ्ळो तो ह्याच खातीर की एके भाशेक ताणें प्रतिश्ठा दिली म्हणून. एक भास जिका बोली म्हणून हिणसायताली, तिका प्रतिश्ठा दिवन स्थापीत केली एक भाशा म्हणून तांकां ज्ञानपीठ मेळ्ळो. हो पुरुशार्थ आशिल्लो. एक दीस आमी मातशे शेफारले, आमी कोंकणी राज्यभास केली म्हणून बडबड उलोवपाक लागले. रवींद्र बाब म्हणूंक लागलो, ही गजाल सादी न्ही, हो पुरुशार्थ आसा आनी पुरुशार्थ एकटो मनीस करिना. पुरुशार्थ 10 जाणांचो आसता. गोंयच्या स्वातंत्र्याचें काम 10 जाणांचें आशिल्लें, तशेंच राज्यभाशेचें काम 10 जाणांचें आशिल्लें. तें तुमी 10 जाणांनी केल्लें आसा, ताचें श्रेय सगळ्यांक फावता. राज्यभास जाल्या पूण तेची अंमलबजावणी जावपाची गरज आसा. भाशेची चळवळ ही रिले रेसी भशेन आसता. ती एका जनरेशना कडेन दुसऱ्या जनरेशना कडेन येता, दुसऱ्या कडल्यान तिसऱ्या जनरेशना कडेन वता आनी तशे तरेन ती वचपाची आसता. कोणूय विचारता, तुमी राज्यभास केली आतां कितें? हांव मुखार पडटा की आतां फुडले तरणाटे जे आसा तांची जबाबदारी आसा ती मुखार व्हरपाची वा तेजें इम्प्लिमेंटेशन करपाचें. पुंडलीक बाब, तुम्ही साहित्यीक आणि राजभाशेचे चळवळींत
कितें कितें घडलें हो सगळो इतिहास आमकां सांगला. म्हाका दिसता फाटल्या एक 40-45 वर्सांत कोंकणी भाशीक साहित्यीक आनीक कोंकणी रिलेटेड एक्टिविटीसाच्या क्षेत्रांत कितें कितें घडलें हाजें एक संक्षिप्त जावन तुमी वर्णन दिल्लें आसा. आनी तुमचे तातूंतली कितें भुमिका म्हणूं येता, तुमचे रोल, तुमचें योगदान हें खूब म्हत्वाचें आसा. इतले वर्सां उपरांत जाल्यार तुमचे त्या कामा उपरांत, वावरा उपरांत आज तुमकां कोंकणीच्या त्या हातूंत खंयच्या कोंकणीच्या क्षेत्रांत उबे आसतना तुमकां धादोसकाय आसा? हय, साहित्यीक क्षेत्रांत, फकत साहित्यीक क्षेत्रांत न्ही, तुमचे योगदाना विशींची न्ही, जनरली इन जनरल पळयन तर कोंकणीचे मळार जें कितें तुमी पळयता ते विशीं तुमी संतुश्ट आसात? संतुश्ट आसा. कांय बऱ्योचश्यो गजाली आमकां मेळपाच्यो आशिल्ल्यो त्यो मेळ्ळ्यो. आज कोंकणी मनीस म्हणून आमी संवसारांत उबे आसा. हय, अभिमानान आमी तकली वयर करून रावूं येता. 4 राज्यांत आमी विखुरलेले आसा. हय आनी ह्या अधिवेशनाच्या निमतान आमी एका व्यासपिठाचेर येतात. हय थोडेशे वेगवेगळे लिपीचो थोडोसो प्रश्न आसा, तो आमी आमचे पद्दतीन सुटावो केला. आमकां कांयच नश्ट करपाचें ना. एखादी ल्हान लिपी सुद्दां आमकां सांबाळून दवरपाची गरज आसा. जशें भाशेच्या बाबतींत म्हणटात की एक भाशा मेली जाल्यार कितलेंच नुकसान जाता, तशें खंयचीच भाशा वा खंयचीच लिपी मरपाक फावना. आतां तिचो प्राधान्यक्रम आमी ठरोव येता. कर्नाटकांत देवनागरीचो स्थान खंय आसतलें आनी कन्नडाचें स्थान खंय आसतलें हें ठरोवं येता. पूण हें तुमचें नाका आमकां, हें तुमी स्विकारा, अशे तरेची भाशा चलची ना. आमच्या कोंकणी साहित्याच्या प्रगती विशीं तुमचें मत कितें आसा? फाटल्या 50 वर्सांत साहित्यीक क्षेत्रांत कोंकणीन खूब जोडिल्लें आसा. कथा जावं दी, कविता जावं दी, नाटक जावं दी, आनीक इवन बाल साहित्य आसूं दी, कोंकणी खूब फुडें पाविल्ली आसा. आमी जेन्ना बरोवपाक लागिल्ले, आमी सगळे जी आमच्या तरणाटे पिरायेर आमी जेन्ना बरोवपाक लागिल्ले तेन्ना कोंकणींत व्हडलें कांय नाशिल्लें, चड कांय नाशिल्लें. पूण आज खूब मुखार पाविल्ली आसा कोंकणी. एक साहित्यीक ताकद आशिल्ली भास म्हणून आमी खूब जोडिल्ले आसा. आमी म्हळ्यार कोंकणी मनशान खूब जोडिल्ले आसा. पूण तरी पूण आमी हेर भासांचे पंगतींत येवन बसतना तितलीच प्रगती कोंकणींत जाल्ली अशी तुमकां दिसता? प्रगती जाल्या खरी, पूण ती समाधानकारक कशी म्हणूंक जावची न्हू. आनीकूय बऱ्योचश्यो गजाली विशयाच्या संदर्भांत येवपाक जाय. आजून आमी विस्थापनाची गजाल जी आमची आसा, 500 वर्सां आदीं आमचे लोक हांगासरल्यान गेले, कर्नाटकांत स्थायीक जाले, केरळाक स्थायीक जाले. ताचे विशीं एक दोन कादंबरी आमकां खंय तरी पळोवपाक मेळटा. तशेंच गोंयच्या स्वातंत्र्याचेर जितलें लिखाण जावपाक जाय तितलें आजून मेरेन तशें जाल्लें ना. पुर्तुगालच्यान आमचे संबंद बरे आनी कितले वायट आशिल्ले हाचेर आजून सारकें बरें लेखन जाल्लें ना. ह्यो गजाली साहित्यांतल्यान चड करून कादंबरीच्या स्वरुपांत येवपाच्यो आसा. भारतांत आमच्या युरोपियन लोकांचे वसाहत पयलींच येयली गोंयांत. पुर्तुगीज लोकांनी ती हाडली, पयली वसाहत गोंयांत केली. आनी चड काळाक ती तिगून राविल्ली गोंयांत. 450 वर्सांत पुर्तुगीज लोकांचे ते शेक चलतालो. पुर्तुगेजाची मोख आशिल्ली युरोप क्रिश्चन करप. ख्रिश्चनिटी सगळ्या युरोपांत पत्राव. त्या खातीर ते आयिल्ले हांगा मिशनरीज. पूण ताणें गोंयांत पावल तकच तांकां दिसलें की
तो प्रयोग युरोपान करच्या परस पयलो गोंयांत केल्लो बरो. हय कारण गोंयांत असो एक धर्म आशिल्लो ज्या धर्माचेर फूक मारल्यार तो कोसळून फुडें येतालो. चड करून आमचे मदीं चातुर्य वेवस्था जी आशिल्ली ती समाजाचे कुडके करपाची आशिल्ली. हाचो फायदो पुर्तुगीज मिशनऱ्यांनी घेतलो. आमी पुर्तुगीज मिशनऱ्यां विशीं उलयतात, आमी पुर्तुगीजाचो निशेध करता. आमी ख्रिश्चनिटीचो निशेध करिना वा क्रिस्तांव धर्माचो निशेध करिना. क्रिस्तांव धर्म आमकां परको न्हय, पूण आमकां पुर्तुगीजांचो छळ आनी पुर्तुगीजांची वसाहतवादी वागणूक जी आशिल्ली ती नाका आशिल्ली. हाजेर लेखन जावपाची खूब गरज आसा. हांव तेंच विचारतालो. आमचे युरोपियन लोकां कडेन आशिल्लो संपर्क पयलीं जालो आनी खंयचे भारतीयांक तो संपर्क जावचे पयलीं गोंयकाराक जालो आनी तो 450 वर्सां तो संबंद आशिल्लो. तरी पूण हाचें प्रतिनिधन कोंकणी साहित्यान दिसना. ते दिसपाची गरज आसा न्ही. थोडे खंय तरी जे.पी. साधना एखादी कादंबरी बरयता गोंयच्यो हय तुकाराम बाबाचे कादंबरीत आसा, पाकलो कादंबरीत ते दिसून येता ते कमी प्रमाणांत कमी आसा. प्रमाणान. हय कित्याक आमचें विभाजन आसा जें भारत पाकिस्तानाचें ताजें इतलें लिटरेचर येना तें आजून येता हें आसा ट्रेन टू पाकिस्तान हय आनी कितें. जायतें आसा. हय पूण अशी एक घटना जेन्ना जाता संवसारांत त्या वेळार ताजेर लिटरेचर खूब येवपाची गरज आसता. ते नदरेन आमचे लेखक ते संवेदनशील ना. हय हाचें कारण कितें कितें आसूं येता तुमच्या मतान? धोरया कित्याक साहित्यीक क्षेत्र म्हळ्यार खूब विस्तृत आसा, एक्सटेन्सीव आसा. तातूंतले हें खंयचे विशय आसूं दी वा निवेदनाची शैली आसूं दी, आमी भास वापरपाची पद्दत आसूं दी, कितें आसूं दी, हातूंत सगळें खूब एक्सपेरिमेंटेशन करूं येता न्ही, परिक्षण करूं येता न्ही. तें तितलें जाय तितलें जाता अशें तुमकां दिसता? तितलें जायना. सादी गजाल नवे कितें विशय येतकच फिल्म ताजे कडेन एट्रॅक्ट जाता. फिल्म मिडिया आमचे कडेन आजून गोंयच्या स्वातंत्र्याचेर तशे तरेची फिल्म जाल्लीच ना. हय विस्थापनाची कथा जी आसा तातूंत तशी फिल्म जाल्ली एक सुद्दां फिल्म ना अजून. ना. हाज्या खातीर लेखकांनी आपली संवेदना तितून पळोवपाची गरज आसा. कोंकणी लेखकां कोंकणी साहित्यिकां तो नाटककार आसूं दी, कथाकार आसूं दी, कवी आसूं दी, कादंबरीकार आसूं दी, ताणें हे विशय हाताळपाची गरज आसा. सामकी. आमकां इतिहासूच ना म्हणटा तें थोड्याचो समज आसा. आमकां गोंयांत कसलो इतिहास आसा काय म्हणून. बरोबर न्ही. इतिहास ना म्हणजे आमी दोळे धांपता आनी खंय कितें आसा काय म्हणून विचारतात. तशें जाता तें. 25 राजवटींनी राज्य केलें गोंयचेर, हो इतिहास न्ही. 25 राजवटी येवन गेल्यो गोंयचेर. निमाणे आयिल्ले पुर्तुगीज चडांत चड उरले ते. हे एक राजवटीचेर राज्य हें करूं येता, कादंबरीचें बेज करूं येता, साहित्य रचूं येता, नाटक. कोंकणी लेखकांनी आपणाली दृश्टी विशाल करपाची गरज आसा. पुंडलीक बाब, खास करून आमचे जे तरणाटे लेखक आनी साहित्यीक आसा न्ही, त्या साहित्यिकां कडेन तुमकां कितें सांगपाचें आसा? हे कोंकणी साहित्य निर्मिती खातीर तयार जाता. विशयाचो अभ्यास करात, संवेदना वाडयात. तांणी खूब वाचपाचें गरज आसा अशें तुमकां दिसता? वाचपाच्या बाबतींत बरोबर इतिहासा विशय वाचूं येता, पूण लेखकान मनशाक वाचचो अशें म्हजें मत. ओके. लेखकान मनशाक वाचचो. हांव सुद्दां आल्बुकेर्क गोंयांत आयलो आनी ताणें गोंयचेर राज्य केलें, ताका वाचचो. तो असो कित्याक घडलो. मनशाचें वाचन करपाची खूब गरज आसा. केन्ना आमी अशें वयल्या वयर आयकता आनी कितें तरी बरयता, मनशाक वाचीत ना. आमच्या आवय बापायक सुद्दां आमी सारको वाचिल्लो नासता. पुंडलीक बाबान एकदां खंय तरी सांगिल्लें आसा, आपणान पुस्तकांतल्यान शिकिल्ले परस चड सैमांतल्यान निसर्ग पळोवन शिकलें अशें.
तशेंच समाजान देंवोवन समाजान कितें कितें घडटा हाचो अभ्यास करून आमच्या तरणाट्यांनी साहित्य रचणूक करप गरज आसा अशें न्ही. सारकें. तर पुंडलीक बाब, तुमी आज हांगा विश्व कोंकणी केंद्रांत पावले आनी आमच्या प्रेक्षकांक तुमचे अणभव तुमी अभिव्यक्त करून तुमचो अणभव कितलो विशाळ आसा आनी कितलो खोलायेचो आसा तो कोंकणी भाशे विशीं आसून दी, साहित्या विशीं आसून दी, समाजा विशीं आसून दी, तुमचे दृश्टीकोण, तुमचें दर्शन कोंकणी समाजाचें हें कितें आसा, कितलें व्हडलें आसा, हें सगळें तुमी आमच्या प्रेक्षकांक दाखोवन दिल्या. ते खातीर तुमकां विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद.